कुळागर सामायटनास निरंकालच्या मधुसूदन तेंडुलकरान व्यावसायिक नदरेंतल्यान एक वेगळो प्रयोग राबयला. कुळागराचो व्यावसायिक नदरेंतल्यान कसो वापर करचो हाचें हें बेस बरें उदाहरण. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. पिळेगाळ निरंकालच्या मधुसूदन तेंडुलकरान पर्यटनाच्या दृश्टीन कुळागर विकसीत केला. कुळागरान एक ल्हानशें गार्डन तयार करून ताणें स्विमींग पूल बांदला. भुरगे आनी जाणटेल्यांक सोंपें पडचें ह्या नजरेंतल्यान ताणें स्विमींग पूल बांदला. हे एक्चुअल निमाणसोटा कुळागर आसा. कुळागर जावं हें आसूं उत्पन्न तयार जें करतात, झाडाक जें कितें घालतात आनी जें कितें उत्पन्न येता तें टॅली जाता, तुका फायदो नासता. पूण ह्या पर्यटनान एडिशनल तुवें केलें जाय ती एडिशनल इन्कम हे इन्कमाचेर तुगेली वेवस्थीत चलोवपाक मेळटा. ह्या म्हाताऱ्यांक आनी ल्हान भुरग्यांक मिडियम लोकांक हेचो हेंच ना, महत्वच ना. पण म्हाताऱ्यांक आनी कारण म्हाताऱ्यांक उदकाचो हें न्ही, आनी म्हाताऱ्यांची परिस्थिती कितें आसता, पयलीं त्या उदकांत सामकें हें जाल्लें आसतात. आतां म्हातारपणांत तांकां चड उदक चड नाका, कमी उदकांत वचपाक मेळ्ळें काय बरें जालें अशें. त्या प्रमाणे केलां. कुळागरांत तो सुपाऱ्यांच्या पिका वांगडा हेर पिकावळ घेता. आतां ताणें 2000 सुपाऱ्यांची रोपां काडल्यात. फुडल्या वर्सा ही रोपां तो विकतलो. हांगासर माड आनी आंबो जायना तेन्ना सरकारान हांगासर एक संशोधन केंद्र उबारचें, ताचो लाव शेतकाऱ्यांक जातलो अशें ताचें म्हणणें. सुपारी हाडून हांवें सद्या हें करून रोपो काडला. आतां फुडल्या वर्साच्यान तो विकपाक मेळटा. कोणाकूच समज जाय जाल्यार तुजे कडेन मेळटलो. हय, अंदू ना, अंदू बारीक आहा. ह्या लेवलाच्या एरियांत खंय पयस करचे पेक्षा हांगसर आमगेले गांवांतच एक रिसर्च करचें. आनी हें रिसर्च करपा खातीर हांगासर आसा गव्हर्मेंटाचो जागो, ना अशें न्ही. गव्हर्मेंटाचो एक फार्म आसा, कोडार फार्म, ज्या जाग्यार तांचे कडेन जमीन उपलब्ध आसा, स्टाफ उपलब्ध आसा. फक्त तेणी त्या प्रमाणे तें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूंक जाय. सरकारी कोणाच कडेन तें रजिस्ट्रेशनूय करूंक ना. हें फक्त हांवें म्हाज्या मना येता तशें करीत गेलां. स्वता ओन आपली. आनी ओन हें सुद्दां म्हणजे टॅक्नॉलॉजी सुद्दां कोणाची न्ही. टॅक्नॉलॉजी म्हाज्या तकलेन जें कितें येतात तें, आनी कोण कामां येतात तांकांच सांगप, तांकांच विचारप, तांचे कडल्यान करप. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ केडेकर.